नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावडेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री फडणवीसान गोयचे बीजेपी हेडक्वार्टर्साक चिमला घाली बुन्याद। मुख्यमंत्री श्रीपाद भाऊ आमदार मंत्री हाजीर। ताळगांवां कार्यकर्त्यांची सभा। बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी सुरू। पयले मॅचीत एफसी गोवाचे स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाचेर 4-8-0 जैत। सगल्यो मॅची फातोड्ड्या। फायनल 6 सप्टेंबराक। गोंयांत आयिल्ले शूटरांक करासवाड्यार मारबडय। म्हापसा पुलिसांनी शैलेश गराडाक धरलो। शूटरांनी सेल्फ डिफेन्साक शूट करून काडिल्लो पळ पुलीस तपासांत स्पश्ट। टॅक्सीकारांचे आंदोलन विषय सुटा मेरेन चालूच। मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। मुख्यमंत्री म्हणटा सोमारा बसका घेवन मागण्यो तडीक, तरी पेडणे आंदोलन चालूच। पॅरा ऑलिंपिकाक सुभाष फळदेसाय निरीक्षक म्हूण पॅरिसाक। बरोबर संचालक टीम इंडियाक घेवन चल्ल्या पॅरिसाक। पंगडाक गोंयकार दिव्यांग प्लेयर ना। गोंयांत आज फाल्यां ऑरेंज अलर्ट। उपरांत 3 दीस येलो। सिजनल पावस 142 इंच पार। 40% मायज। वाळवंतीची पातळी वाडली। उसगांवां शाळेंत उदक। महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान गोयच्या बीजेपी हेडक्वार्टर्साक बुन्यादी फातर बसयलो। चिमला 3 माळ्यांची मोठी बिल्डिंग उबारून बीजेपीचे थंयच्यान काम। फातर बसोवपाच्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भाऊ, प्रदेश अध्यक्ष, आमदार मंत्री हाजीर। सांजे ताळगांवां फडणवीसाची बीजेपी कार्यकर्त्यां खातीर सभाय जाली। आपल्या घराच्या भूमिपूजनाचा जेवढा आपल्याला आनंद आहे तेवढाच आनंद आपल्याला आपल्या कार्यालयाच्या भूमिपूजनाचा देखील आहे। कारण शेवटी हा जो पक्ष आहे हा पक्ष आपल्या आईसारखा आहे। मुख्यमंत्री म्हणाले खरं आहे, पुढचे 50 वर्ष नाही 100 वर्ष हे कार्यालय पक्षाचं कार्यालय म्हणून त्या ठिकाणी असणार आहे। आणि हा जो ऐतिहासिक क्षण आहे की ज्या दिवशी या कार्यालयाची पायाभरणी होते आहे त्या दिवशी आपण सगळे लोक या ठिकाणी एकत्रित आहोत। म्हणजे आपण सगळे या इतिहासाचे केवळ साक्षीदार नाही आहोत, या इतिहासाचे भागीदार देखील आहोत। आणि दुसरीकडे त्याला विरोध करणाऱ्यांनी आता आपली रणनीती बदलवलेली आहे। आता त्यांची रणनीती ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लोकशाही पूरक नाही आहे। आता त्यांची रणनीती एकच आहे, समाजामध्ये अराजक तयार करायचं। सर्व प्रकारची अराजकता कशी तयार करता येईल अशा प्रकारचा त्यांचा प्रयत्न चाललाय। आज आपण पाहतोय या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये अपोजिशनचा चेहरा, विरोधी पक्षाचा चेहरा जरी राहुल गांधी असले तरी देखील निवडणूक काँग्रेस पार्टी किंवा इतर पार्ट्या लढत नव्हत्या। ही सगळी निवडणूक वेगवेगळे फोर्सेस लढत होते। आणि हे कुठले फोर्सेस होते? हे अराजक मजवणारे फोर्सेस होते, ज्यांना एनआरकी हवी आहे असे एनआर्किस्ट फोर्सेस होते, जे सगळे एकत्रित येऊन त्या ठिकाणी एक प्रकारे खोटा नरेटिव्ह तयार करत होते। लोकांमध्ये अविश्वासाची भावना तयार करत होते। लोकांमध्ये कुठेतरी निगेटिव्हिटी तयार करत होते। आणि म्हणून देशामध्ये अराजकता माजवणारे जे फोर्सेस आहेत हे सगळे फोर्सेस आता काँग्रेस आणि त्याच्या अवतीभोवती एकत्रित झाले आहेत। आणि तुका सगळ्यांक खबर आसतले गोयचो विकास जर केन्ना जाला आसत जाल्यार गोयचो विकास फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकाळात जाला। हांवें सांगपाक चिंतलोना, कारण प्रत्येक फावटी जेद्या वेळार 2002 आसतले, 2004 आसतले, 2012 आसतले, 2017 आसतले किंवा 2022 तुम्ही काढून पळयात, सोशल सेक्टरात आसात किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरात आसात, गोयच्या सरकारान वेगवेगळ्यो स्किमी आणि येवजण्यो जर कोणी हाडल्यो आसात जाल्यार फक्त हाडल्यो त्यो भारतीय जनता पार्टीच्या काळात, मनोहर भाईंच्या काळात हाडल्यो। ताच्या व्यतिरिक्त केन्ना सोशल सेक्टरात ज्यो स्किमी येवंक नाशिल्ल्यो। हे कार्यालय हे केटीचे कार्यालय आसतलें आणि हाच्या भितर सगळ्यो मॉडर्न सुविधा
हे त्या कार्यालया भितर आसतले ई लायब्ररी आसतली कॉन्फरन्स हॉल रिसर्च सेंटर म्हणजे विविध हे आणि एखादे आमचो भारतीय जनता पार्टीचे एखादे वरिष्ठ नेते येतात तेन्ना थंयसर रावपाची व्यवस्था आणि त्यामुळे बरेच सुसज्ज असे ग्राउंड प्लस 3 असे कार्यालय आसूं. शेनवारा सावन बांदोडकार मेमोरियल ट्रॉफी सुरू. पयले मॅचीत FC गोवा जैतिवंत. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक 4-0 गोलांनी हारयले. सगल्यो मॅची फातोड्डा स्टेडियमार. फायनल 6 सप्टेंबराक. भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी हेची सुरवात आयच्यान जाल्ली आसा. आयज तेजी फर्स्ट गेम जाली आनी फर्स्ट गेम आशिल्ली ती FC गोवा वर्सीस स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा हेंचे मदीं. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा फर्स्ट हाफान खूब बरें खेळ्ळें. फर्स्ट हाफाक 0-0 आशिल्ली स्कोर लायन. बट सेकेंड हाफान FC गोवान बरो खेळ दाखोवन सेकेंड हाफान FC गोवान 4 गोली मारल्यो. सो एट द एंड स्कोर लायन आशिल्ली 4-0. FC गोवा 4-0 जिखलेलो आसा ही फर्स्ट गेम. सेकेंड गेम जी जातली ती ब्रिस्बन रोड FC हेंचे मदीं वर्सीस डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब हेंचे मदीं जातली. सगळ्यो गेमी ह्यो फातोड्डा जातात. ह्या वर्सा GFAन 2 इंटरनॅशनल टीमी हाडलेल्यो आसा ज्यो भायल्यो आसा. एक ऑस्ट्रेलियन टीम आसा आनी एक अर्जंटिनाच्यान टीम हाडलेली आसा. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. गोंयांत आयिल्ले शूटर खेळगड्यांक धमकी मारबडय करपाच्या प्रकरणात म्हापशें पुलिसांनी शैलेश गराडाक धरलो. करासवाड्यात शूटर आनी शैलेशा मदीं खंय पार्किंगा वेल्यान वाद. शूटरांनी सेल्फ डिफेन्साक हवेंत एअर गन फायर करून पळ काडलो. पोलीस तपासांत स्पश्ट जालां तपास चल्ला. शूटर खेळगड्यांक धमकी आणि मारबडे करपाच्या प्रकरणात हिस्ट्री शीटर शैलेश गरडाक अटक केल्या. गोवा के अंदर इस समय एक शूटिंग कंपटीशन चल रहा है, तो इसके अंदर कुछ लोग ये जो लोग हैं ये शूटिंग करने के लिए यहाँ पे आए थे. एंड वाइल कमिंग बैक दे हैड स्टॉप नियर करसवाड़ा टू हैव डिनर. वहाँ पे जब ये रुके तो वहाँ पे दे हैड अ वर्बल ऑल्टरकेशन विद वन पर्सन. और ड्यूरिंग दी वर्बल ऑल्टरकेशन उस आदमी ने ईंट उठा के उनकी गाड़ी को डैमेज किया और उनको धमकी दी, डराया धमकाया. तो उसको उन्होंने एज एन एयर गन एक हवा में फायर किया और एयर गन को उसके अंदर कुछ विदाउट एनी पैलेट और एनीथिंग उसे एक साउंड बनाया उन्होंने ताकि एक जस्ट टू एस्केप फ्रॉम दी सिचुएशन बिकॉज दे फेल्ट थ्रेटन्ड फॉर देयर लाइफ. मजगती शूटर म्हणटा सेल्फ डिफेन्स खातीर हांवें एअरगन शूट केलें. इस चीज़ को प्लीज़ वो कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी. बट उसने अब्यूज़ वर्ड यूज़ करने स्टार्ट कर दिए बहुत ज़्यादा, मतलब अलग ही लेवल के अब्यूज़ वर्ड यूज़ कर दिए. फिर हमारे ऊपर कमेंट करे कि भाई डिसेबिलिटी पे कमेंट कर रहा है. फिर जैसे ही ये शूटर गाड़ी के अंदर थे ये उतर के जैसे ही आते फिर इनको भी गाड़ी गलौज करना स्टार्ट हो गया. फिर उसने कहा कि वो लेके आओ, तुम कहे कि क्या करने आए हो. मैंने उन्हें बताया कि भाई हम यहाँ शूटिंग करने आए हैं, रोड दो. ये दो उनका एक फ्रेंड भी वहाँ खड़ा था. मैंने उनके फ्रेंड से कहा कि आपने ड्रिंक नहीं कर रखा शायद, प्लीज़ आप तो हमारी हेल्प करो इनके. तो वो भी उल्टा हम पे चढ़ने लगे, धक्का मुक्की होने लगी. फिर उस बंदे ने फिर मेरे पास जैसे मैच खेल के गए थे तो एयर गन थी, तो उसमें हमने क्या करा कि हवा में ऐसी ब्लैंक फायर कर दिया तो उसकी एक आवाज़ निकलती है हल्की सी, वो आवाज़ होती वो आगे से हट गई. मैंने वहाँ से अपनी गाड़ी निकाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टॅक्सीकारांचें आंदोलन विशय सुटा मेरेन चालूच. पेडण्या आंदोलन करपी मोपाचे टॅक्सीकार राती मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. 6 मुद्द्यांचेर चर्चा जाल्या. सोमारा अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेवन विशय सोडयता म्हणून मुख्यमंत्र्याचें टॅक्सीकारांक उतर. कांय विशय सुटल्यात. मुख्यमंत्री बसके उपरांत उलयलो. आमदार आमचो प्रवीण आर्लेकर सगळ्या पेडण्याच्या टॅक्सीकारांक घेवन म्हाजे कडेन आयिल्लो. तांचे 6 पॉयंट्स आसा. सगळ्या पॉयंट्सांचेर इन डिटेलान डिस्कशन्स जाले. सगळे पॉयंट डिस्कस केल्या उपरांत सोमार दीस तांकां 11:30 ते 12 वरांचेर मंत्रालयान आपयल्या. सगळे पॉयंट्स तेंचे रिजॉल्व करपाचे जे आहा पळय न्हू एकदां डिस्कशन करून रिजॉल्व करपाचें ठरलां. हांवें ताका रिक्वेस्ट केला तांचो स्ट्रायक कॉल ऑफ करा, कारण बाकीचे सगळे थोडेशे मिसअंडरस्टँडींग GMR बरोबर तेंचे काही आसा. थोडेशे तेंचे लोकल टॅक्सीकार जे मेळोंक ना. आमी खरें म्हणजे ब्लू कॅब आनी जेमिनी म्हणून जो कावंटर आसा पळय न्ही तो निव्वळ पेडणेकारां खातीर दिल्लो. तितूरूय तेंचे काही इश्यूज सुरू जाल्ले आसा. तांचें म्हणणें आसा की थोड्या जाणांक टॅक्सी मेळ्ळ्या बट तांकां बिजनेस मेळना. अशे वेगवेगळे इश्यूज आसा. थोडे GMR बरोबरचे आसा, थोडे थंयसरले हायक आनी हें केलो तेज्या बद्दलचे. बट बरेचशे इश्यू तेंचे हांवें सोडयल्या. बट जरी बाकीचे इश्यू उरल्या पण तेंचे सगळे इश्यू रिजॉल्व करता. इन्क्लुडिंग ॲप सर गोवा मायल्साचो एक वर तरी डिस्कशन जालें आनी खुबशे आयज पेडण्याचे भाव
तेंच्या वांगडा हांव सदांच रावला आनी तेंचें सोल्युशन करपाक हांव सदांच फुडें आसता आनी ते करून दितलो जे पळय आयज आमच्या सीएमान सांगलेलें. सो जो पर्यंत आतां सीएम हे रिजॉल्व इश्यू करिना तो पर्यंत आमचे प्रोटेस्ट हे चालूच आसतले आनी कोणीच खंय गैरसमज करून घेवपाचो ना की बाबा टॅक्सीकार ह्या फावटी फाटीं सरतले किंवा फाटीं सरलेले आहा. सो हो प्रोटेस्ट आहा तो कंटिन्यू जातलो. मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्या उपरांतूय पेडण्या टॅक्सीकारांचें आंदोलन आज तिसऱ्या दिसा तशेंच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. पॅरा ऑलिम्पिकाचे फाटभुंयेर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय निरीक्षक म्हूण पॅरिसांत चल्लो. बरोबर खात्याचो संचालक गुरुप्रसाद पावसकार वता. टीम इंडियाक घेवन पॅरिसांत. गोंयचो एकूय दिव्यांग खेळगडो खंय वांटेकार ना. पॅरा ऑलिम्पीक म्हणजेच आमचे जे दिव्यांग भाव आसात, भयणी आसात तांचे खातीर एक जशी ऑलिम्पीक जाता पॅरिसांत तशी पॅरा ऑलिम्पीक जाता. जस्ट ऑलिम्पीक जाल्ले आसा आनी तोच इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरून पॅरा ऑलिम्पीक हे नेक्स्ट टू दॅट जाता. आमी गोंयचे वटच्यान हांव आनीक आमचे पर्सन विथ डिसेबिलिटी कमिशनर तो गुरू पावसकर दोगांय वतात एज अ ऑब्जर्वर. सो वी हॅव बीन सिलेक्टेड एज अ ऑब्जर्वर आनीक इनवायटेड फॉर फॅसिलिटेशन ऑफ दीस. एक कितें तरी जबाबदारी थंय आसतली ती जबाबदारी पार पडपाक जाय आनीक आमच्या भारताची टीम घेवन वचपाक जाय. म्हणूनच एक बरी संदी मेळिल्ली आसा. फाटले फावटी आमी स्पेशल ऑलिम्पिकाक गेल्ले आनी थंय गोंयची टीम आशिल्ली. ह्या फावटी गोंयचे कोण क्वॉलिफाय जाले ना पॅरा ऑलिम्पिकाक वचपाक. सो आमचे भारताचे सादारण ते 82 पार्टिसिपंट्स आसतले पॅरा ऑलिम्पिकाक आनीक त्या टिमी बरोबर हांवूय वतलो. गोंयांत आज फाल्यां ऑरेंज अलर्ट. उपरांत 3 दीस येलो. गोंयचे वेधशाळेची शिटकावणी. सिजनल पावस 142 इंच पार. सरासरी परस 40% मायज. वाळवंटीची पातळी वाडली. बुट्टी मारपा सारकी परिस्थिती. उसगांवां शाळेंत उदक भरलें. शाळेची दशा जाल्या म्हूण पंच मनीषा उसगांवकार फुर्योज. गोंयांत आज फाल्यां दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. उपरांत 3 दीस येलो अलर्ट. गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. सिजनल पावस 142 इंच पार. सरासरी परस 40% मायज. हांव सध्या साखळे वाळवंटे नदीचेर आहा. नदीचे पात्र वाडलेले आहा त्या प्रमाणे आणि धोका आसा अजून पर्यंत कांय ना. पण ज्या पद्दतीन नदीचे हळूहळू उदक वाडता त्या प्रमाणे एक प्रकारे सतर्क रावची गजाल आहा. बिचोलचे सुद्धा आढावा जेन्ना घेतला त्या प्रमाणे नदीची पाती थंय वाडलेली आहा. सायडीक जे भाट आहा तितून उदक गेल्लें आहा. प्रशासन ह्या फावटी अलर्ट रावल्ली आहा. तांच्या नागरिकांक सांगलेलें आहा की तुमी ह्या बाबतीचो अलर्ट रावचे. मजगती उसगांवां 12 जाण शाळेंत उदक भरला. शाळेची खंय दुर्दशा जाला म्हूण पंच फुर्योज. 12 जाण शाळा हांगा 90 भुरगे शिकता. फाटल्या दिसांनी तारपत्री लीक जावन सगळें उदक भरून एक स्टुडंटाचेर आयलो. रोखडेच उदक आनी तारपत्री सारकी केली. आज हांगा शाळेंत सगळें उदक भरला. सगळे पेरंट्स फॉर्म मारता. हे म्हणटात की सगळीं जाणां की प्रायमरी स्कुलान जातात. शाळा चलपाक जाय आनी शाळेची दुर्दशा पळय. हांव हेल्थ मिनिस्टर प्लस सीएमाक सांगपाक सोदता ह्या शाळेन आज उदक अशें भरला. हे गटराचे सगळे मार्केटाचें उदक आसा तें शाळेन येता. बेगीच्या बेगीन लक्ष घालात हांगा. हांगा आज पेरंट्स सगळे बोवाळ मारपाक लागल्या आनी जर हे जायना ही शाळेच्या दारार सगळ्या पेरंट्सांनी सांगला बेगीच्या बेगीन जर हाचो बंदोबस्त जायना आमी सगळे दारार येवन बसतले. शाळेन जातली ही दुर्दशा. आर्काबान मंगूर राखणी वणट कोसळ्ळी. मडगांव ते कोलवा वचपी रस्त्यार आडखळी. We are now the river Sal, the bridge is on the Marga Mongol road. हो सारको मेन रोड. त्या रोडा सायडीन जे रिटेनिंग वॉल आनी तो ब्रीज तो सायडीन जावलो फूल आनी सकल पायपलायन मातशें डॅमेज जालो गो. दुसरे केबल बी एक्सपोर्ट जालो गो. एंड इट इज अ डेंजर टू द ट्रॅफिक ऑल्सो. सगळे फायर ब्रिगेड आनी पुलीस हांगा ट्रॅफिक बी पावलो गो. Steps are being taken to barricade the area and PWD, we have also informed the PWD.
सो हे जाल्ले करेक्टीव मेजर्स कॅन बी टेकन विल बी टेकन. मजगतीं म्हादय आनी रगडा न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडली. फोंड्याच्यान वाळपय वचप्यांक अलर्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुरगांव बोगदा पालसण रस्त्यार कोसळ्ळें. रस्तो 2 वरां ब्लॉक. आमदार संकल्पान सुवातेर येवन पळोवणी केली. आनीकय पालसण कोसळपाचो हुस्को. अधिकाऱ्यांक घेवन पळोवणी करून उपाय काडटा म्हणून संकल्प सांगता. आमचो लँडस्लायड जालो वेरी मेजर. देवाचो येदो व्हडलो आशिर्वाद आमचो दामबाबाचो, आमचो कात्रेश्वराचो, लक्ष्मी नारायण गणपतीचें जें देवूळ आसा, बोगदेश्वर जो हांगा आसा, तेज्या लागून दिसता कोणाक कांय जावना. ही वाट म्हणटा ती बिजी वाट. आमची सगळी हेवी व्हेकल्स आसा ती हांगसून वयता. अशे लोक आख्खे सड्या वयले लोक हे वाटेनसून वयता. बट जेन्ना हे लँडस्लायड जाले देवाच्या आशिर्वादान कोणाक कांय जावना. हो लँडस्लायड जावन एक मेजर लँडस्लायड जाला. तरी वचून डेंजर आसा. कित्याक आमी पळयता जेसपन तो क्रॅक पडलेलो आसा केन्नाय तो वयलो पार्ट परत कोसोंक शकता. सो सगळ्यां कडेन आमी आतां सगळे ऑथॉरिटीज आसा, हांगा पुलीस आसा, आमचे गेमन इंडियाचे येयलेले, हायवे ऑथॉरिटीज येयलेले, सगळे DYSP सगळे जाण येयलेले, तलाटी, मामलेदार, आनी सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केलेले आसा की ही जी वाट आसा ती सद्या बंद कर म्हणून. मंडे हेजो थरर इन्स्पेक्शन जातलो आनी बेगीनच्या बेगीन हो रिटर्निंग हॉल घातल्या शिवाय हेजो उपाय ना. NCPR कडल्यान आमी एक लेन डायवर्ट केल्ले आसा हेवी व्हेकल्स आनी मागीर तांचें डिसिजन कितें जातलें तें पळोवन मागीर सगळे आमी चिंतलें हाडटले. एज ऑफ नाव एक लेनीचेर घातिल्लो आसा डायवर्शन केलें. पावस चालू आसा अजुनूय ते क्रॅक जो दोंगराचेर आसा तो क्रॅक इज व्हेरी विजिबल. इट इज व्हेरी डीप इनसायड आनी भितर पावस जरी चड जायत उदक व्हांवून हे रॉक जरी हालोवपाक सुद्दां गेलो जाल्यार तेका ती वयल्यान सकयल देवंक शकता. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. दिवाळे जुंव्याचेर दर वर्सा प्रमाण बोनेरां उमेदीन आनी उत्साहान वाशी दिवाळे पूल उबारपाची मुख्यमंत्र्यान थंय घोशणा केल्या. एक इच्छा आसा दोनूय आयलंडाच्या मदीं एक ब्रिज करचो. ओके, दोनूय आयलंडाच्या मदीं ताचो एक ब्रिज करचो. तो तर दोनूय ब्रिज मागता. पण म्हाका दिसता आयलंड जर सेव करतले आसत जाल्यार आयलंड उरपाक जाय आनी ते आयलंड उरपाक जाय आसत जाल्यार ताजी इच्छा जी आहा दोनूय आयलंडाच्या मदीं ब्रिज करचो. डेफिनेटली म्हणजे दिवारकार आनी वाशे हांच्या खातीर तो ब्रिज जो आसा पळय न्ही तो जाता तितके बेगीन आमी घेता. सरकाराच्या वतीन तो आमी करतले. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.